भाजपाचे सरकार स्थापन जाले उपरांत गोंय विधानसभेच्या पहिल्याच अर्थीक अधिवेशनाचे फुडारपण करपाक शिरोडेचो आमदार महादेव नायकान हंगामी सभापती म्हणून सोपूत घेतलो। हो सोपूत विधी शेनवारा राज्यपालाच्या बंगल्यार जालो। हे अधिवेशनात गोंयचे नवे मुख्यमंत्री मनोहर पर्रीकारान पेट्रोला वेले 11 रुपया देंवोवपाचो निर्णय घेतलो अशें सांगलां। हांव महादेव नारायण नायक गोंय राज्य विधानसभेचो सभासद म्हणून निवडून आयला म्हणून देवाच्या नांवान सोपूत घेता। खरेपणानिशी सांगता की हांव कायद्यान थारायल्ल्या भारताच्या घटनेचेर विश्वास दवरतलो आनी भारताचे सार्वभौमत्व आनी भारताची एकवट राखून दवरतलो आनी जें कर्तव्य आतां म्हाका लागू जालां तें खरेपणान फुडें व्हरतलो। शापोरा जेटीदेगेर सँड बार तयार जाल्ल्यान नुस्तेमारांक तांच्यो होडयो आनी ट्रॉलर व्हरपाक त्रास जाताले। हो सँड बार काडपाचो कंत्राट दिल्ले कंपनीन सारकें काम करूंक नाशिल्ल्यान कंत्राटदारांची बिलां सरकारान आडून दवरची आनी घाळपणां करून केल्ल्या ह्या कामांची चवकशी करची अशी मागणी थळाव्या नुस्तेमारांच्या संघटनेन केल्या। यस शापोरा सँड बार काडपाक लागून आमी शापोरा सोसायटीच्यान आमचो फंड भायर काडून आमी सर्वे करून घेतलेली अलॉंग विथ द हायड्रोग्राफीक सर्वेयर ऑफ कॅप्टन ऑफ रोड। सो हो सर्वे करता आसतना आमी ताका सांगलेलें की आमकां घेवन हो सँड बार काडटा आसतना आमकां बोटकारांक घेवन एक कंबायन हें करून तुमी काम करा म्हणून, जेणे करून तुमकां काडपाक आनी हें करपाक बरें पडटलें। त्याच्या उपरांत जेन्ना हायड्रोग्राफीक सर्वेन रायन जेन्ना आमचे कडल्यान सर्वे करून घेतले पूण जे सँड बार एक्चुअल आमी ताका दाखयल्लो तो तेणें थंयच सांडलो आनी आपल्याक जावो तसो करपाक स्टार्ट केलो। हांवें ताका खूब फावटी सांगलें तूं आमचें नॉट एज पर सॅटिस्फॅक्शन करना, कारण हो प्रोजेक्ट पळय आसा हो 2,17,00,000 पास करून घेतलेलो आसा गव्हर्मेंटा कडल्यान आनी हो प्रोजेक्ट 2,17,00,000 फक्त 550 मीटर लांब आनी 50 मीटर रुंद सँड बार काडपाक लागून केले आनी आमी ताका सांगलेलें की खंयच्यान सुरू कर आनी खंयच्यान एंड कर। तेणें कांयच करनासतना जो लॉंग आसलो पळय ते लॉंग हे सोडून तो उबो भितर येवपाक लागून खंयसर उदीक आसा पळय थंयसर तो सँड बार काडलो। तेणें फर्स्ट सर्वे केली, आमकां कोणाकूच बोटकारांक तेणें नॉट इवन हांव चेअरमॅन आसून सुद्दां म्हाका तेणें बरोबर घेतलो ना, कोणाकूच सांगना। तो येवन सांगूंक लागलो की आपणें 100 मीटर काडले आहा तुमचे म्हणून। सगळी फटिंगपणां उलयला आमचे कडेन। श्री मनोहर पर्रीकार हेका हांव कॉंग्रेच्युलेट करता की तो आतां CM जातलो आनी हेणेन आमच्या ह्या प्रश्नाचेर बेगींतल्या बेगीन लक्ष घालून हे पळय कितें घोटाळो जाल्लो आसा तेचेरूय लक्ष घालून तेणें हेचेर विचार करून आमकां पूर्ण सॅटिस्फाय जाता तसो हें करून धाडचें, कित्याच काम करूंक ना। पूण गव्हर्मेंटान तांकां पयशे कशे भरले? आतां गव्हर्मेंटान तांकां पयशे कशे दिले कितें दिले तें म्हाका खबर ना, पूण गव्हर्मेंटान येता कदाचित जर फंड ताका दिवंक ना जाल्यार तेणें स्टॉप धरचो, ताका दिवपाचो न्हू, कारण हें काम कांयच जाल्लेलें ना। गोवा प्रोफेशनल लीग 2020 क्रिकेट सर्तीन शेनवारा जाल्ल्या मॅचींत धेंपो क्रिकेट क्लबान हे सर्तींतले पयले जैत जोडले। सेगीत 4 मॅची हरिल्ल्या धेंपोन गोवा स्पोर्ट्स अकादमीक 7 विकेटींनी मारले। दुसऱ्या मॅचीन साळगांवकार स्पोर्ट्स क्लबान GCAक 6 विकेटींनी मारले। आता हे सर्तीन 5 पंगडांच्यो प्रत्येकी 3 मॅची उरल्यात। उपरांत 5 टॉप 4 टिमी सेमीफायनलींत पावतल्यो। बिल्कुल बाउंड लाइन पर चलने वाली और इस बार
It's going to be a close call and steady in the middle of nowhere. बढ़िया शॉट Hard hit in the net, still gets a boundary. And good pull, gets the boundary which he was looking out for. Nicely, the ball hold of it, that one, the ball is steady. और इस बार पूर्ण से बहुत ही बढ़िया शॉट वहां पे इनका आउट बहुत ही बेहतरीन गेंदबाजी बिल्कुल फील्डर के हाथ में और इस बार बहुत ही बढ़िया शॉट वहां पे और इस बार शॉट पीछे बना दिया है और ये लगातार दूसरा छक्का ये मैच जीत का पक्ष और जो नरीन मैन ऑफ द मैच का लेंगे तुमकां ह्यो खबरो चुकल्या आसत जाल्यार आमच्या www.prudentmedia.in ह्या वेबसायटीचेर पळोवंक मेळटल्यो. घडटात तश्यो बातम्यो जाय जाल्यार तुमी आमचो ट्विटर अकावंट प्रुडंट गोवा फॉलो करात. www.facebook.com/prudentmedia ह्या फेसबूक अकावंटाचेरय तुमकां आमच्यो बातम्यो वाचूंक मेळटल्यो. इतल्यान हे खबराचित्र हांगा सोंपता. पळयत रावात प्रुडंट मिडिया. नमस्कार.